भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान आपलेच सरकाराचेर फोग काढलो। तो म्हणटा सरकारान मायनिंग आनी कसिनो सारकेले विशय अर्थीक आनी नैतीक नजरेनय जाय तशे हाताळिल्ले ना। तो कला अकादमीन मिडिया कडेन उलयतालो। लोकसभेक दुसरे पक्षाची ऑफर आसा काय म्हूण विचारल्यार विष्णू म्हणटा ऑफर आसा पूण वचचो ना। मात ताणें भाजपाकय हेर पक्षाचेच माळेक झुकला। बरें तुजी घुसमटगिरी जाता हांगा व्हॉट इज न्यू अबाउट इट? ना घुसमटगिरी जाता घुसमटगिरी म्हणजे जाता ह्या पयलींच्यान सांगला नथिंग न्यू. सो यू आर अनहॅपी इन दीस गव्हर्नमेंट? पळय अनहॅपी न्हय. वॉट आय एम फिलिंग सॅड दॅट वी हॅड मेड सर्टन प्रॉमिसीस टू द पीपल अँड वी हॅव नॉट बीन एबल टू फुलफिल इट. MOI इश्यू, द कझिनोज, several other issues are there. Joining a political party is not the solution. Because ultimately what I feel very vehemently and as a matter of fact is that all parties are almost the same. There is no difference. All parties are the same, only the label changes. खंयचो हांव आहा त्या पक्षान आनी हांव ना त्या पक्षान कांय ना. सगळे पक्ष हे सारकेच आसा, फक्त तेंची लेबलां मात्र वेगवेगळी. इश्यू सॉल्व जाता थंय आमी राजकारण हाडटात किंवा आमच्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटीचो इश्यू हाडटात. हो इश्यू सगळ्यांत चड म्हत्वाचो जाता. आतां होच इश्यू फाटलेंय गव्हर्मेंट करतालें, ताच्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खातीर ते कॉम्प्रोमायज करताले, तेन्ना आमी तांकां क्रिटिसायज करताले. आतां ते अजूनय तशेंच तीच परंपरा फुडें चल्ल्या न्ही. एमॉंग्स ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज सांतांद्रे is the most neglected and one of the most backward constituencies. Whichever projects that we demand, whether it is road or water supply and this thing, are sometimes being deliberately delayed. When the mining hype happened, okay, we put all our energy into that problem. So mining. We could have immediately, side by side, we could have thought of roping in some other avenue, for revenue generation. This measure has not been made. So now where are we off to? Unfortunately, now we have to say that casinos are main source of our revenue, and we have to sustain with them. So, but all these policy issues, first they have to come to the legislature wing of the party. Shouldn't they be debated? Now, if it is casino, then it should be debated within. There has to be scope for debate. लोकसभेक वचपाची उमेद बी दिसता. ना म्हाका उमेद आसली पयलीं. आतां हांव निवडून आयलो तो पयलीं सांतांद्रेचो आमदार म्हणून आयला. Nobody has given me any offer. ओबीसीच्यो राखीव सुवाती वाडोवपा खातीर गोंय सरकारान हालींच ओबीसींचो सर्वे केला. ओबीसींची ही यादी सगळ्यो ग्रामपंचायती आनी नगरपालिकांनी लोकांक पळोवंक दवरल्यात. ओबीसी लोकांनी ही यादी तपासून पळोवची असो उलो साश्टी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकारान सगळ्या ओबीसींक मारला. वळेरेंत नांव घालपाक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत आसा. गोंयांतल्या ओबीसी खातीर गोंय सरकारान 27% सुवाती राखीव दवरच्यो अशी मागणी गोंयांतल्या ओबीसींनी केल्या. ओबीसींचे गोंयांतले प्रमाण थारोवपा खातीर सरकारान हालींच सर्वे केला. हो सर्वे गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी नगरपालिकांनी लोकांक पळोवंक दवरला. ओबीसी लोकांनी ही यादी तपासून पळोवची असो उलो साश्टी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकारान मारला. ज्या समाजान जे लोक आसा, खास करून अदर बॅकवर्ड क्लासीस, SC ST हांची सर्वे कंपनीन केल्ले आसा आनी अशें आमकां दिसून येयला थोडी नांवां तितून एड जालना. म्हणजे आमचे चड करून आमच्या समाजा अपील आसा त्या लोकांनी फुडें सरून प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक त्या एरियेचे लोकांची फॉर्म दवरले आसा. जे पंचायती पडटा त्या पंचायतीन त्यांची फॉर्म दवरले आसा आनी ते बूक दवरले आसा. आपली नांवां चेक करची आनी जे नांवां घालून गेल ना प्रत्येक समाजाची टोटल फॅमिलीची नांवां ती फॉर्मां भरून भितर दिवची. ही लिमिटेड तारीख जो आसा 20 तारीख मदीं चवथीची गडबड आसा. प्रत्येकानी चवथी थोडो टायम करून त्या डिपार्टमेंटात वचून म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं झडपी जावं ते आपापली फॉर्मां भरून दिवची. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर समीर भट. कला अकादमीन सुरू आशिल्ले 39वे तियात्र सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा. पूण सर्तीचे नेम आनी आयोजना विशीं तियात्रिस्तांक कांय गजाली मान्य ना म्हूण ते कला अकादमीचे वांगडी सचिवा कडेन उलयले. हे चर्चेंतल्यान कांय प्रस्न सुटले. उरिल्ले मुद्दे फुडल्या वर्सां मेरेन सोडोवचे अशें तियात्रिस्त मागतात. तियात्र सर्तीची वेळ, परीक्षण आनी आयोजना विशीं तियात्रिस्तांक कांय मुद्द्याचेर आक्षेप आशिल्ले. तांणी हे प्रस्न कला अकादमीच्या वांगडी सचिवा मेरेन पावयले. कला अकादमीन तियात्रा खातीर जागो असो राखीव करूंक ना. सगल्यांक पयले जाय तशें हॉल दिता आनी जुंय स्लॉट आसा बाकी आसा ती आमकां हाडून चेपयता. आयज तूं कर 10 तारखेर एकलो मागीर दुसरो तियात्र जाता 18 तारखेर. असलें जावंक जायना.
जेन्ना ती 3-4 म्हयन्याचेर वता तेन्ना जजीसांक पर्यंत जजमेंट दिवपाक सारकें आसना. थोडे बहुत आपण हाडपाचो यत्न केला आनी आमी जैतिवंत जाले खातीर जो तियात्र ते सकाळचे करूंक सोदताले तो सांजे करपाक ते तांणी आयतेपण दाखयला. तियात्रिस्तांचे मागणे प्रमाण सर्तीचो वेळ बदलला म्हण तियात्रीस उमेदी आसात. हे स्पर्धा ते सकाळी आनी सांजे धरूंक सोदताले. हे ल्हान भुरगे हे स्पर्धेत वांटो घेवचे नासले आनी हे नवे भुरगे जे तयार जाता ते भुरगे तयार जावंक पावचे नासले. पूण आमी ते एकठांय येवन आतां सदांच हो 7 धरूंक थारायला ही स्पर्धा. हे एक आमी बेस बरें काम केलां. तियात्रिस्तांकडेन चर्चा करून जाता तितले प्रस्न सोडोवपाचो यत्न कला अकादमीच्या वांगडी सचिवान केला. पूण कला अकादमीच्या येणावळी कडेन तडजोड करपाची मात ताची तयारी ना. कला अकादमी जर ऑन इट्स ओन सस्टेन जर जावंक जाय जाल्यार वी हॅव टू जनरेट सर्टन कायंड ऑफ रेवेन्यू ऑन आवर ओन. I mean, Kala Akademi is of the firm opinion and we have made it very clear. Social investment to certain extent, yes. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.